Ismuso samtana dev maka apaitana Rao Jesu tu mujhe sangi aik maka rak maka son ki din khali naka hat dorun vor maka tujhe घरी हात मोसो घर तुझं धैर्यान तू माका भर अस्कथा पातकी हा खै वचो ना माका कोण दुसरो तूच सोम्या मोसो आसो सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरून When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. सर्वे पोरांना लागोल आणि निरंतर प्रताप साजे पांगर ससना सोविचे सर्वे पोरांना लागोल आणि निरंतर प्रताप साजे पांगर आमच्या
Thank you.
Astăzi mi magta upcar
श्रेम तो सुजान सिंह पॉल जो कुछ सोचे पान बुतान कोई प्रज्ञा तेरे बच्चे सुन जो मलन मुक्ता नारद दमेता तुझे नाम पवित्र जाऊं तुझे रागम काही तुझे बशी सगळं गता तुझे संसाराचा हम चरित बद्ध व्यास संसारे में हम चेला पिता से बच्चा को संयम का लड़े बड़ी नगा परिचय करेगा नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव सदैव और लगिया से मरिये में हो मेरा गति नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव and सदैव और stages लगिया से मरिये में हो मेरा गति नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव सदैव और stages लगिया से मरिये में हो मेरा गति नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव सदैव और stages लगिया से मरिये में हो मेरा गति नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव सदैव और stages नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव सदैव और stages नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव सदैव और stages नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव सदैव और stages नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव सदैव और stages नमान मरिये गुप्ते पवित्र तुझे संगता श्री अभिषेक को सदैव सदैव और stages महिमा बापा आणि पिता आणि
आश्रयामि तु सदैव वंशदेवी पादुके अभिषेके भगवते परिदेवाचमे मोप्याकाते नगरदानिं चामनजवलारमे नमः मरियगत पेंगुरुले समित जयसगता आश्रयामि तु सदैव वंशदेवी पादुके अभिषेके भगवते परिदेवाचमे मोप्याकाते नगरदानिं चामनजवलारमे नमः मरियगत पेंगुरुले समित जयसगता आश्रयामि तु सदैव वंशदेवी पादुके अभिषेके भगवते परिदेवाचमे मोप्याकाते नगरदानिं चामनजवलारमे महिमा बपाली बतानी पवित्र Sasna
रात आता संपली नवो दीस उदेलो रसनाराक वचून मेळचो संवसाराका देवस म्हणचो वेळ आतां जालो वेळ जिणयेचे लेख दिवचो जेजू सोड व्हड दारा हे घडी सांडी नाका काकळू तुजी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू उजव्या हाताच्या चोराक सर्ग भासायलोय धारुण मुजेर जायनाका पातक्या जाकेवाक समाधान दिवन धाडलोय काकळूत दाखय तू म्हाका जेजू सोड व्हड दारा हे घडी सांडी नाका काकळू तुजी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू उतरांनी जेजू म्हाका आपय नैगी तूं गवळी मुसो
वाट चुकोन गेल्ली शेळी म्हूण तूं जणाय जावं का शेतां हांव तुजो जेजू सोड व्हड दारां हे घडी सांडिनाका काकळू तुजी लाभय काकळू दारा भेटतानास तूं म्हाका
Master, amin magdang ukar. Zatu tasoni sorhonda. Apon mutu takasargam. Sasnat bahi samsyam. Takut icamu radanya. Takut
आमच्या उपासनीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझे कुशीक सर्गात संस्कारान जावं. नमान मरिये करपेन बरले सिंधुजे संगाता श्रेया मित्र तुम सदैव आणि दैव तुझ्या अवश्य नमान मरिये करपेन बरले सिंधुजे संगाता श्रेया मित्र तुम सदैव आणि दैव तुझ्या अवश्य नमान मरिये करपेन बरले सिंधुजे संगाता श्रेया मित्र तुम सदैव आणि दैव तुझ्या अवश्य महिमा बापान पुता पवित्र आत्मिया लुकी समिस्ते पहिलो मिस्ते सुमेसो मलन जगत गमेता तसं पाहून तुका भेटीता सुनिश्चित आमच्या पाप करण्याच्या परिपणापासून जुजूच्या कठीण कृष्ण पाशामणिपा जुजूच्या कठीण कष्टांच्या 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 पाशामणिपा हे भगवंता जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी 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 हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काढलो ताची हे भाग्यवंता
जेजू ख्रिस्ताचे जगात आत्मा आणि देव जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा मरिपा 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा Eva,
शासनाच्या पावतुका मिळेल आमच्या सोडत करा जेजू ख्रिस्ताचे पुढे निरागा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारी 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 ये बागे वंता देवा ये बागे वंता बळवंता ये बागे वंता आम्हाला कागोदांचे कर ये बागे वंता देवा ये बागे वंता बळवंता ये बागे वंता आम्हाला कागोदांचे कर ये बागे वंता देवा ये बागे वंता बळवंता ये बागे वंता आम्हाला कागोदांचे कर सर्वांविषयी सर्वेश्वराचा कालावय आणि निरंतर प्रकाश ताजे भागय सर्वांविषयी सर्वेश्वराचा कालावय आणि निरंतर प्रकाश ताजे भागय पाऊंत काम चालू जाते मग काम तसे ज्ञान सर्वंद राजे पुढे जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी
Thank
Bye.
Taji Baka
संपताना देव म्हाका आपयताना राव जेजू तूं म्हजेर संगी आयक म्हाका राख म्हाका सोड कितेंच घाली नाका हात धरून व्हर म्हाका तुजे घरी हात म्हजो घर तूं धर थंय रावन तूं म्हाका भर अस्कत हांव पातकी हांव खंय वचूं ना म्हाका कोण दुसरो तूं सोम्या म्हजो आसरो सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरूं When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the land. Precious Lord, lead me on.
Sosnaso Vishiv Sarve Sporata Kalavai Ani Nirantar Prakas Taje Vangai Sosnaso Vishiv Sarve Sporata Kalavai Ani Nirantar Prakas Taje Vangai. सर्वेस्पोर तुमचे सोवयासो प्रार्थुया. सर्वेस्पोराका कुतेन आमची मागणी ऐकून घे. तुझ्या सकरा नावेन हाच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक फरमायलाय. ताका सर्गेच्या सुखाक पावय आनी तुझ्या भक्ताचो संगातय कर. आमेन. आता दुखेस्त कुटुंबा पासत आमची माऊनपणी मागणी भेटोवया. प्रार्थुया. काकुतीच्या बापा आणि सर बुजवणेच्या देवा, तू सासनीक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कारतेल्या तुझ्या साकरांचेर तुझी दिश्ट घाल म्हणून आमी कालतेपणी प्रार्थिता. सर्वेस्परा, जा तू आमचो आसरो आणि बोड आणि या दुखाच्या काळोख आणि वेळापातावन तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां उबार. तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो
आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सरशी दाऊशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय ताका येसुम्या आनी रक्तप्रकाशाचे पदी सगळ्यांचो मोक्ष घेवन दी. आमेन.
आयकोंका शिरता सोम्या तुका देव पावला लेता नेहमीच शीर तुझ्या जीवनात भाग घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो हांव सुपूर्ण अर्जिवंतपण आणि जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो म्हणटा सोमी आम्हा सोमेसांक ह्या संवसारी धाडला आसता एक मिसांव ताणें दिलां सद्या काळाचो 15वो आयतार आज आमी संभ्रमतांव आनी थंयसर आमच्या मिसावांत थीर रावूंक आमचें आपुणें समजूंक देव आमकां सांगता आमच्या बाबाकी मिसांव दिल्लें आसता ताचें मिसांव देवातय आनी ह्या समाजांत तशेंच कुटुंबांत ताणें सोंपयलां आनी सर्गेच्या बंदराक ताचें पयन ताणें आराम केला देव ताका सस्नीक विशेव फावो करून दी म्हणून आमी सोमेस्तां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया आमच्या पत्काचो उगडास आमी काडया नितळ मनान हे मीस भेटोवंक आमकां समय तयार करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पोतवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत बगेन सदांच संकवार मोरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पोतवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
म्हणुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणयेचे सालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आमोसाच्या पुस्तकांतले वसप. आमाजियान आमोसाक म्हळें, दृश्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांत्यान परतून बस. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलान आनी केदींच प्रवाद करी नाका, कित्याक हें रायांचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदीर. आमोसान आमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिसी न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुकोसो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वस आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रवाद कर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजी काकूळ आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूळ आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाची उतर सांगता. ताजी बिबिरांत आसलेल्या ताची कुमो लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकूळ आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक आराम धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपसातले. नितीवंतपण सरकारताव नदर घालतले. तुजी काकूळ आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूळ आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सांत पावलान एपिस्कराक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयण्यांनो, अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींचे सर आत्मीक देणे आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. ताजे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापच्या दीस क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यात. आमचे वयर ताका असलेल्या मोगा पसत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशें पयलींच नेमल्यान. ताजी खुशी आनी अपेक्षले तशी आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभशे केल्ल्या कृपे देण्याची महिमेक
स्तुती जावचे म्हूण ताची योजना. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातक्यांचे आमकां बोगसाने मेळ्ळा. आमची सडवण आमकां लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमच्या वयर वतुरल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगो. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुद्वंतकायेन क्रिस्त ते जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ली ती योजना गूट आमकां आतां कळीत केला. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमची अंतस्करणाचे दोळे उगाडो. अशें कसल्या बरवश्याक तुमकां पयल्यान म्हूण तुमी समजतेल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस 12 जणांक जेजून सरशी आपयले आनी तांकां देवसार चडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले. आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. पांयांक वणो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले बायसन वसासर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय थावन बायसन वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफुडा. अशें ते बायसन वचून पातकीजिनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार धांवडयले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. देवाचें उतर हें. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, सा पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 8 अशें सांगता, आमचें हें कुडीचें बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हणून दिसता. आमचें हें कुडीचें बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हणून दिसता. वय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमचें हें कूड संवसारी कूड सोडून सर्गीच्या कुडाक आमी सोमेस्तांनी पांय तेंकूंक आसा. मनजात मरतात, सुकणीं मरतात, रूखझडां नास जातात, पूण मनीस मात देवाधीन जाता, देवाच्या अधीन तो जाता. तशेंच आमचोय भाव देवाच्या अधीन तो गेला. संवसारी घर आस्त बिडार सगळे आमी एक ना एक दीस सोडून वचूंक आसा आनी आमी सोमेस्तांनी सर्गी बिडाराक पैन करूंक आसा. आनी पैन करूंक कितें जाय? संवसारी ग्रेस्त गाय गे खंडीत नाका, संवसारी बरें मोन जाय जेस. आनी हर एकल्याक देव मिसांव दिता आनी आमचें मिसांव कितें म्हणून आमी वळखून घेवचें, तें मिसांव कशें आमी केलां तें आमी समजून घेवचें आनी सर्गी बंदराक एक ना एक दीस आमी पैन करूंक आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारी मिसांव सोमेसांक दिलां. तें मिसांव कसलें म्हणून आयच्या वाचपांत आमी पळोवया. आयच्या पयल्या वाचाप आमी आयकलें,
आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले अर्थ करूंक इल्लेशे कश्ट कोण हो आमोस प्रवादी जेजू येवच्या 800 वर्सां पयले तो ह्या संवसारी आयिल्लो तेको वा गांवचो आनी इस्रायल 2 भाग आमी करी येता आयच्या वासाप आमकां अर्थ तर जायचे तर आमी इल्लेशें ताच्या फाटल्यान कितें सकड आसा इतिहास कितें आसा तें पळोवचें गरजेचें दक्षिण आनी उत्तर इस्रायल जुदेया प्रांत आनी समारिया प्रांत आमोस प्रवादी दक्षिण प्रांत्यांत आसलो आनी ताका देव सांगता तूं उत्तर प्रांत्याक वच बेथेल शहराक तूं वच आनी थंयसर म्हजें मिसांव परगट कर आनी बेथेल शहर कशें आसलें पातकांत लोळोवन तें गेल्लें पातकांत तें बुडोवन गेल्लें आनी ताका देव थंयसर धाडटा पूण अमाजिया कितें म्हणटा तुजो प्रभाद दक्षिणेंस दवर तुजो प्रभाद उत्तराक नाका हांगासर नाका हांगासर तुवें येवन सांगचें कितेंच गरज ना तूं थंयसरच वच म्हूण सांगता पूण आमोस प्रवादी कितें करता ताचें मिसांव तो आराम करता आनी पातकी जिणी बदला म्हूण तो सांगता मिसांव कश्टाचें धैर्य आमी सांडिनासतना तें मिसांव करूंक आसा तशेंच आमच्या भावान तेंच मिसांव ह्या संवसारी केलां दुसऱ्या वाचपांती आमी मिसांवा विशांत परत आयकत हांव एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें थंयसर आमी आयकत हांव आमचें मिसांव कश्टाचें मिसांव तर तुमी कितें करूंक जाय सोंसणिकायेन आसूंक जाय देवाच्या मिसांवांत संतोशी आसा दुखी आसा कश्टी आसा सकड थंयसर तुमकां मेळटलें आनी तें मिसांव तुमी सोमेसांनी करूंक जाय वय मोगाच्या भावा भयणीनो बंदिवानांत रावोन हें पद एफेसकारांक तो बरयता पळया त्या व्यक्ती थंय कसलो मानोभव आसा म्हणून कसलें बरें म्हूण आसा म्हणून आनी असलेंच बरें म्हूण आमा सोमेस्त थंय आसूंक देव आमकां आपोवणें दिता शुभ वार्तेक आमी गेल्या तर थंयसर जेजू आपलें मिसांव मुंदारण व्हरूंक शिसांक विंचून काडटा आनी तांकां सत्राय दिता आनी विंचून काडटा आसतना ते कशे आसले थंयसर सूंक वासूल करचे आसले पातकी मनीस आसले देशभक्त आसलो मासली पाकतेले व्यक्ती आसले तरणाटे आसले मालगडे आसले हांगासर देव जेजू विंचता आसतना अधिकार पळयना ग्रेस्काय पळयना शिकाप पळयना जानवाय पळयना तालेंतां पळयना बगार साद्या व्यक्तीक तो विंचून काडता वय मोगाच्या भावा भयणीनो हांगा जमलेल्या सोमेस्तांक ताणें विंचून काडलां ताचें मिसांव मुंदारण व्हरूंक आनी मिसांव करता आसतना कितें सत्राय आमच्या मोतींत आमी घेवंक जाय तें आयच्या शुभ वार्तेंत थंयसर जेजू सांगता एक बेत मात तुमी घेतल्यार पुरो तुमकां चिरी जावं बुती जावं कितेंच तुमी घेनाकात बदलूंक दगलोय तुमी घेनाकात म्हणटा जेजू कित्या पासत कित्याक म्हळ्यार संवसारी संत्यो जतना आमच्या जिवितांत चड जातात तवळ आमचें मोत आमचें काळीज ताचे थंय चिटकोवन रावता लबदोन आमी रावता इंडियन रेल्वेसांत एक टॅगलायन आसा तातूंत अशें बरोवन घालां लेस द लगेज मोर कम्फर्टेबल वील बी युअर जर्नी वय मोगाच्या भावा भयणीनो संवसारी जिवितांत जर आमची लगेज उणें आसा तवळ सोम्याचें मिसांव मुंदारण व्हरूंक आमकां सलीस जातलें आमचें काळीज थंयसर आसतलें कसली लगेज आमी आमच्या जिवितांत घेवंक जाय बऱ्या मोणाची सोंसणिकायेची नितळ मोणाची नितळ उतरांची नितळ चिंतपाची हें सकड ही लगेज आमच्या जिवितांत आसा तर सोम्याचें मिसांव आमकां कश्टाचें जायना जर जेजू आमचे सांगाता आसा तवळ तें मिसांव करूंक आमकां सुलाभाय भोगता तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या भावान ताचें मिसांव कुटुंबांत फिरगजेंत वाड्यांत समाजेंत केलां आसता देव ताका सस्नीक विशय फावो करूं दी सगळ्यांकी हें मिसांव आसा आनी तें मिसांव आमी समजून घेवंक आसा मरण जावन आसा ह्या संवसाराचो अकरेचो दीस पूण सर्गी बंदराचो जल्माचो दीस थंय तो जल्मला हांगा तावन तो मरण पावला वय मोगाच्या भावा भयणीनो आमकांय तें मरण येता
पूण केदाळा येता म्हूण तें आमकां कळीत ना ते देखून सोम्याच्या उतरां वयर आमी सोमेस्तांनी बरो वचून रावूंक जाय कित्याक आमी सोमेस्तां अस्कत जावन आसा देव कोणाक केदाळा आपयता म्हूण कळीत ना थोड्यांक मरण ल्हान प्रायेर येता थोड्यांक मध्यम प्रायेर युवा जनाक तरणाट प्रायेर थोड्यांक मलगड्या प्रायेर उथर प्रायेर येता पूण सगळ्यांक येता शिकप्यांक येता अशिकप्यांक येता ग्रेस्तांक येता दुबळ्यांक येता सगळ्यांक येता तर ते येता आसतना आमी सोमेस्तांनी तयार आसूंक जाय आयच्या शुभ वर्तेंत सांगिल्ले बरी आमी सोमेस्तांनी आमचे मिसांव समजून घेवया आनी ते मिसांव जारी करूंक तो जेजू आमकां आदार दिवन दी म्हणून आमी सोमेस्तां मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमचे फुडें गेल्ल्या आमच्या बाबाच्या आत्म्या पासो तूं मागया दूख भोगता वय कितें करचें जेजूचें निर्मोणें तेंच जावन आसा ताचें मिसांव ह्या संवसारी सोंपलें तुमी कळवळचें न्ही म्हजेर विश्वास दवरा देवाचेरय विश्वास दवरा तुमचें कूड तयार जाल्लेंच हांव तुमकां त्या बंदराक त्या कुडाक आपोवन व्हरतलो आमच्या बाबाचें कूड सर्गी राजांत तयार जालें आनी ह्या संवसारी कुडांत हांव सर्गी कुडाक तो गेलो तर मोगाच्या भावा भयणीनो संवसारी कितें ताची पातकां आसा तर तसो जेजू ताका बोगसून दी आनी तशेंच देव ताका सस्नीक विशय फावो करून दी म्हणून आमी सोमेस्तां मागोवया सोमेस्तां उबे रावया आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया सतमंथा देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्त एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबाळलो हांव कुवार वळेत हांव जल्मलो ताणें कस सुसलें ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो ताका पेटलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवाक जालो सरकार सोडलो सरपदवेदारा बापाच्या उजव्याक बसला तांकां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन आतां आमची प्रार्थना बापा समोर आमी दवरया मोगळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब सर गवळी बापांक एजाकांक धर्मिकांक येवकरिस्तांतलो जेजूचो लागशिलान सांगात बगोवंक आनी आपल्या तबेन दिल्ल्या बावार्थ्यांचो पोस करूंक आत्मीक गटाय लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे मागणे आय आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी निस्वार्थी सेवेच्या मनोभावान तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक तांकां उमेदीन बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेस्त आनी प्रायवंत भावा भयणी तुजे थंय समर्पिता तांचे कश्ट अळू कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचो महत्व जाणत जावं तशेंच तुज्या पुता जेजूच्या संबंधान भरून शेत समार्यांक तुज्या पुता क्रिस्त थंय आकर्शीत करच्या जायची कृपा लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक समेस्त युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी आमच्या भावार्थाची सता आनी जेजूची शिकवण नियळकन समजून तुका साथ जावन जिवंक कृपा दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी देवाचे आपोणे स्विकार करून सुम्याचे करेशीस जावन जिनिया अंतराचेर जैत आपणावंक कृपा दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक मौन आमी रावया आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत आमी मागोवया मरण पावल्ल्या आमच्या बाबा नोएल मोंतेरोच्या आत्म्या पासत आमी मागया देव ताचें काकुळटी बरीत मुखामोळ पळोवंक तसो जेजू ताका फावो करून दी म्हणून मागोवया मरण पावल्ल्या बाबाच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्या पासत मागया तसो जेजू तांकां बुजोवन दी म्हणून मागया सर्गींच्या भाऊ मोगाळ बापा
आमी उसारलेलीं आनी उसारणातलेलीं सर्व आमची प्रार्थना तुज्या पांया तळा समर्पिता जें कितें तुका बरें म्हूण दिसता तें सकट आमच्या जिविताक फावो कर अशें ह्या संवसारी जिवितांत तुवें दिल्लें तें मिसांव कार्यागत करूंक आमकां तुजो आदार दी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नव्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देणयांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवें थारायल्याय पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जानवयाची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाकनू तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो
आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परींचे वान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बबर्तस गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा नॉयल मोंतेराची तुका कुर्त कर, ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन सुजे ती सोपती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कायलेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये
पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर जें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. ದಯಕನ್ ಬೊಸ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Moga
प्रार्थुया. बापा येद्यावरत्या देणी आनी तुवें आमकां भरल्याय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखनू हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देखून बसा 27 आनी म्हयन्याचे मीस परवा आयतारा सकाळी 11 वरांचेर आसतले. येवच्या आयतारा सकाळी 11 वरांचेर 27 आनी म्हयन्याचे मीस. म्हाका वाड्या जमतेंत गुरकाराच्या विसवणे खातीर वचोंक आसा. त्या देखून आतां मोर्न बेजारकरचे मागणें हांव पयलें म्हणटा. तें मोर्न बेजारकरचे मागणें जाल्या उपरांत श्रद्धांजली आसतली. ताच्या उपरांत सिमिस्त्रेक आमी वेतले. हांव दुखेस कुटुंबाक बुजोवन म्हाका पाठयता. सुमार 1.5 म्हयनो भर कांकराडी आस्पत्रेंत नोएल मोंतेरो आशिल्लो आनी कालच ताच्या कुटुंबाची वाड्याची म्हजे लागीं आयिल्ली. सुमार 7 लाख रुपये जवळचो खर्च जाला ताच्या ट्रिटमेंटा खातीर म्हूण सांगून आमी इतले पयशे खर्चूनी नोएल मोंतेरोक बचाव करूंक जावना. आमी निमाणें म्हणटा हांव तुजी खुशी जावं तुजी खुशी जावं म्हूण सांगून देवाच्या कुशेक आमी कालतिमान घालूंक जाय. हांगासर सांगलें हांवें हिंदू आनी इतर भाव भयणी हांगा आयल्यात आसतलीं कित्याक तो बोड्याचो वेपार करतलो. जायते जाणां ताची वळख आसली आनीक सक्कळी आमी ताच्या दुखेस कुटुंबाक बुजोवन पाठयता. आतां उबे रावा. मोर्न बेजारकरची ही सेरेमनी ताच्या उपरांत श्रद्धांजली. भाव भयणीनो, मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावन सोखायदो भावार्थ्यांच्या साली परमणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ही आमच्या भावाची नोएलाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत जीवनपण अविनाशी करूं. तसो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंत असो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. अज्ञाताच्या स्वागतीव परमेश्वरा अदीक तो करा. तुका आपयलोलो जेसू तुका स्वागत करूं. अब्राहामाच्या कोपा देवलो तुका व्हरून पावो. सस्कासो विशय सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फागय. दयाळ बापा, आमच्या भावाचो नोएलाचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता. क्रिस्ताती मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगता तो पुनर्जीवन जातलो म्हूण तीर बरवोशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरा तुवें सबाद्याणी आनी भरलोय. तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताती भक्तांच्या एकवटाची कुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका आधीन वचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक नोएलाक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसार अजून आसांव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्ता सभेन पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवदूत देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरो. तुज्या येण्या वेळी
आनी जगीच्या जेरुसाल्या शेरा व्हरून देखून बसा आतां श्रद्धांजली उपरांत कोणाकी मरणाची दिश्ट घालूंक जाय जाल्यार बोगलेच्या वाटेंतल्यान येवचें दिश्ट घालचें आनीक मदल्यान सेमिस्त्रेक इगर्जे भायर वचून सेमिस्त्रेक वेचें मदल्यान देखून ह्या नाकात बोगलेन आतां न्ही श्रद्धांजली उपरांत श्रद्धांजली. मरण आनी जनन आनी मरण आमच्या संवसारी जिणेचो आरंभ आनी अंत्य. मरण कोणाकच सुखाना. मरणा वरवीं वेगळा सार आनी दूख भोगता तरी मरणा उपरांत सर्गी राजांत देवा संगी निरंतर ससनाक जिवंक आसा म्हणलें आमकां धैर्य मात्र न्ही आमचो बरवसो सडयता. नोयल मोंतेरो आमी ताका नवीन म्हणून आपयता. कालच्या सांजेर तो आस्पत्रेंत डिस्चार्ज घेवन घरा ताका आपोवन हाडलो आनी राती आपल्याच घरा 9 वर्सां आदीं ताणें मिनीन जेजू म्हळ्यार बाळोक जेजू वाड्यांत आपणाचें वस्ती घर बांदलें. आपल्या त्या घराच ताणें ह्या संवसाराक आदेवसू केलो. हांगासर आमी ताच्या निर्जीव कुडी बोवारी जमो जाल्या. थोड्या वेळान ताका मातयेक आमी पायतेल्या. देवादीन नवीन असो जल्म नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर 1967 सान सेबेस्टियान फिर्गजेच्या सांजुजे वाड्यांत जालें. देवादीन साल्वादोर आनी लिना आलिस मोंतेरो हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी तो 4थो जावन आसलो. 1997 सान सेबेस्टियान फिर्गजेच्या फेल्सी लागीं ताचें लग्न. हांकां एकलेस दू निश्मा मोंतेरो. ल्हानपणी भोव कश्टांची जिणी नोएलाची. ह्या कश्टां मदें ताचे थंय एका बऱ्या अंताक फावो जाय म्हणलें हट ताचे थंय आसलें. मुस्तू कश्ट त्याग करून आपल्या भावा भयणीक आपल्या कुटुंबदारांक ताणें आदार दिलो. 3 वर्सां इस्रायलांत ताणें वावर केलो. उपरांत तोक्कोडो जंक्शनांत ताचो व्यापार ताणें आरंभ केलो. नवीन एक सादो मनीस, सरळ मोगाळी आनी सगळ्यांक मोगाचो. ताका अपार मित्र आसले आनी तो मित्रांक भोव व्हड मोगाचो जाल्लो. ताचे लागीं दान करचें एक बरें म्हूण तें गुप्ती करतलो कोणाकय कळनातलें. कोणी जर तर ताजे लागीं कुमोक विचारून आयल्याक तो पाटी करिनासतना ताच्या कुमकेचो हात दितलो आनी सगळ्यांक तो मोगान लेखतलो. फाटल्या 9 म्हयन्यांत ताची भलायकी बिगडली. प्रत्येक जावन 1.5 म्हयन्यांत तो मस्त कश्टलो. जेजूच्या कश्टांत आपणाचो कुरीस घेवन फुडें सरलो. देवाक चड तो मोगाचो जालो. ताच्या मरणा वरवीं ताच्या पत्नीक, धुवेक, भावांक, भयण्याक, कुटुंबाच्यांक, सैऱ्या धैर्यांक, ताच्या इश्टांक एका रितीचो कंत आनी एका रितीचो निराशा आकांत भोगला. पूण स्वामी जेजू क्रिस्त हे दूख सोसूंक आम्हा सर्वांक कृपा बोळ सकत दिवंक म्हणून आमी मागया. आदेस तुका नवीन ससनाचो विशेव सरस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. समाधानान ताचो आत्मो विशेव घेवन दीत. आमेन.
आस्पत्रेंत दाखल जाल्ल्या वेळार जायत्या ताच्या मोगाच्यांनी ताच्या फ्रेंड्सांनी कुटुंबदारांनी ताका आनी ताच्या कुटुंबदारांक भेट करून ताचे खातीर मागला. फादर मुल्लास आस्पत्रेच्या दाक्तेर आनी नर्स सिब्बंदींनी ताचो बरी जतन केल्या. कुटुंबातर्फेन सर्वांक तांणी आभार मानता. तांबाची सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता तांबाची सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता जशे नितळ उदकासरी एक मेरो अत्रेता तशे आत्मो मोसो तुका लालेता ये देवा तांबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता तांबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता मोसो बोतानेला तुका मोच्या जीवा केन्ना तुजे मुखार पडून पळय तुका देवा तांबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता तांबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरा हांव येता तुका मोची कांजां पावल्या सगळो दिसांनी रात खंय आसा देव तुजो मोनो दुस्मान केडून आसता
गोडवे वयतां हाडयेतले काकुती कुरपा घुटमोगाचे हे मुझे गाया मुझी आशा हर एक दिशा से मुझे गाया मुझी आशा हर एक दिशा प्रार्थया सोमया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित्र केले तशेंच जरी कुडी निके पोकू ते उपकारतात तरी पुनर्जिवनपणाचो बरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडांत तुज्या सकरा नोएला शांत विशय मेळो तुंच आमचे पुनर्जिवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगोवंक ताका पावय तुजी येत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या बाबाक ह्या जिवितांत तूं आपणासशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याच्या अधीन करूया सोमी आपले शांतीत ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं आमच्या बाबा पासो तूं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत म्हाका सतमानता तो मरस जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना लाजाराच्या पंडर तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवन केली आमच्या बाबा ससनीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राजान घे आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबा
बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबार्ताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां देर दी आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज्य जाय तुझी सेवा जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थितांव तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूत तूं कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळोवंक ताका मोण आसलें खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यांत एकवट आयलोय तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गीय देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या काण दिताय आज भक्ती निकेपिल्ल्या या तुज्या साकरा नोएलाक विसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय स्वागत कर
तुझे थंय आसा दोतोरा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुझे थीर भर बसता देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुझे थीर भर बसता भागी तो तुझ्या प्रकार सलसो ना तो मरण पळेवचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुझे थंय आसा दोतोरा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुझे